अमेरिकेच्या डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनान संवसारातल्या सगळ्याच देशांचेर मोठ्या प्रमाणात टॅरिफ लादपाचो निर्णय घेतला। ह्या टॅरिफ बॉम्बाचो जागतिक राजकारणाचेरूय परिणाम जाल्ल्याचे दिसून येता। ट्रम्प प्रशासनाच्या ह्या निर्णयाचेर अमेरिकेतूय खर टिका जाल्या। हे फाटभुंयेर अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट हांणी टॅरिफाचेर म्हत्वाचे स्टेटमेंट केला। अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयान डोनाल्ड ट्रम्प हांणी लागू केल्ले रेसिप्रोकल टॅरिफ रद्द केले जाल्यार आमी आमच्या व्यापारी भागीदारांक रिबेट दितले म्हणून स्कॉट बेसेंट सांगता। गेल्या महिन्यात फेडरल अपील न्यायालयान ट्रम्पान हेर देशांचेर लायिल्ले टॅरिफ हेर राष्ट्राध्यक्षांच्या अधिकारांचे उल्लंघन आशिल्ल्याचे म्हणिल्ले। न्यायालयाच्या निकाला उपरांत अमेरिकेचे अर्थ मंत्री स्कॉट बेसेंट हांणी टॅरिफाचेर म्हत्वाचे स्टेटमेंट दिला। तांच्या कोतान अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयान डोनाल्ड ट्रम्प हांणी लागू केल्ले रेसिप्रोकल टॅरिफ रद्द केले जाल्यार तांकां टॅरिफाची अर्दी रक्कम परती दिवची पडटली आनी अशें जालें जाल्यार अमेरिकेच्या ट्रेजरीक बरेच लुकसाण जातले अशें ताचें म्हणणें। सर्वोच्च न्यायालयान ट्रम्प प्रशासनाच्या विरोधात निकाल दिलो जाल्यार टॅरिफ लागू करपाक हेर कायदेशीर वाट्यो उपलब्ध आसात। त्या प्रमाण पोलाद आनी ॲल्युमिनियमाचे शुल्क वाडोवपाक सेक्शन 321 इन्व्हेस्टिगेशन सारखे पर्याय उपलब्ध आशिल्ल्याचे नॅशनल इकॉनॉमिक काउन्सिलाचे संचालक केविन हेसेट सांगता। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।